दीस सोमार जानेरची 19 तारीख 2024. पहिले वाचप सामुएल प्रवक्त्याच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 15 ओळ 16 तावन 23 पर्यंत. सामुएलान सावलाक म्हळें, पुरो, कालचे राती सर्वेस्परान म्हाका सांगलेलें तें तुका सांगता. ताणें जाप दिली, सांग. तेन्ना सामुएलान म्हळें, तुज्याच दोळ्या मुखार तूं ल्हान जावीत, तरी पूण तूं इस्रायेलाच्या कुळयांचो मुखेली जावंक पावलाय न्ही. सर्वेस्परान तुका इस्रायेलाचो रायकसो अभिशेक केलो आनी तुका तो कार्यादेश दिलो म्हणून वोस आनी त्या पातक्या अमालेकितांचो पुरतो नाश कर. तुवें तांचे निसंतान करीसर तांचे विरोध झूज. तर तूं सर्वेस्पराचें उतर कित्याक आयकूंक नाय? तुवें लुटीचेर जोंक मारून सर्वेस्पराचे दिश्टीर वायट दिसता तें कित्याक केलें? सावलान सामुएलाक जाप दिली, हांवें सर्वेस्पराचें उतर आयकलां आनी ताणें म्हाका दिल्लो कार्यादेश हांवें पडला. हांवें अमालेकाच्या राया आगागाक धरून हाडला आनी अमालेकितांचो पुरतो नाश केला. पूण सर्वेस्परा तुज्या देवाक गिलगालांत बली भेटोवचे खातीर पुरतो नाश करूंक जाय आसलेले ते लुटींतले बऱ्यांतले बरे बोकरे आनी पाडे लोकांन हाडल्यात. तेन्ना सामुएलान म्हळें, सर्वेस्पोर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बोकऱ्यांचे सरबे प्रास खालतेपण उत्तम, अविधेयपण मंत्रां तंत्रांच्या पथका सारकें, हट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराचो तुवें तिरस्कार केलाय, देखून तांणी तुजो तिरस्कार केला. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 50 8 तावन 9 16 BC तावन 17 21 आनी 23. श्लोक. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सडवण लागता. तुज्या यज्ञा विशांत कसलीच सूख म्हाका मेळना. तुज्यो होम बलियो सदांचे म्हजे मुखार चडत आसात, तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागसोना. तुज्या हिनांतले बोकडे म्हाका नाकात. श्लोक. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सडवण लाभता. म्हज्यो आज्ञा तुज्या तोंडान उसारतना, म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर आसतना, म्हज्या धर्म शिक्षणाची कित्याक बेपर्वा करताय? म्हज्या उतरांक कित्याक कान दिताय? श्लोक. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सडवण लाभता. असलीं कर्तुवां तुजीं जावन आसता. हांव वगो रावलो म्हणून देवी म्हजे सारको म्हूण चिंताय वे. आतां सगळें विवरून तूं अपराधी म्हूण दाखोवन दिता. जो कोण दिनवासनेचो यज्ञ भेटयता तसो म्हाका सन्मान करता. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सडवण लाभता. श्लोक. जो कोण आपणाची साल समकण सारकी करता ताका देवाची सडवण लाभता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें. मनशाच्या काळजांतलो अत्रेक आनी चिंतना पारखितात आसलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभवार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 2 ओळ 18 तावन 22 पर्यंत. एक पावटी जुआंवचे शिस आनी फरीचे उपास पाळटाले.
तेदवा थोडे जण जेजूसाशी येवन अशें सवाल करी लागले, जुआंवचे शीस आनी फारिजेवांचे शीस उपास करतात, पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, खरेंत आपणा सांगाता आसतना काजराच्या वोवळ्यांनी उपास करी येतावे? बिलकूल ना. खरेंत तांच्या सांगाता आसता पर्यंत तांणी उपास करूंक जायना. खरेंताक तांचे तोंड काणवरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक नवे रुकटासो कोपो मारिना. मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो पोरण्यातोन पिंजून वता आनी फाळो आनीक व्हड जाता. कोणी नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार सामडी फुटतात आनी वायनय पाजरून वता आनी सामडी पाड जाता. नवो वायन नव्या सामड्या चिलांनी भरी जाय. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून उपासासंगी आपले मिसांव सुरू केल्लें आमी जाणा. तरी जेजून आपल्या शिसांक उक्त्यान उपास करूंक सांगिल्लें आमी नेणो. जुआंवचे शीस बेगीनच येवंक आसचे जर तेक तयाराय जावन उपास करतले. तांकां हो जिणी बदलापाचो संकेत जाल्लो. आयचे सुवातेंत जेजून पातक्यांक स्विकार करची रीत आनी पातक्यांनी जेजूक स्विकार करची रीत स्नानीक जुआंवची येवंक आसचे जर ते विशयान सत्राय सांगच्या की विंगड आसली, मात न्ही एक मेट मुखार आसली म्हूण येता. उपासा बदलाक जेजू आपणा मुखांत्र लोक देवाशी परतल्लें पळोवन उल्हासीत जाल्लें दिसून येता. हें पळोवन घुस्पटलेले जुआंवचे शीस तुजे शीस आमी करचे बरी कित्याक उपास करिनात म्हूण सवाल करतात. खरेंत आपणा सांगी आसता पर्यंत काजराच्या वोवळ्यांनी उपास करूंक जायना म्हणली गजाल इसाइयाची उतरां उडासा काडटात. सुवातेंतलो खरेंत जेजूचो म्हणून स्पश्ट जाता. तशेंच जेजूचे मिसांव सारके समजनातले वरवीं आनी ताच्या मिसांवाक विरोधपण दाखयले वरवीं ह्या खरेंताक जेजूक काडून उरचो दीस येता म्हणून आमी समजता. ह्या मुखांत सुवातेंत जेजूची उतरां ताचे कश्ट मरण सुचयतात. देखूनच हो उपासाचो वेळ आनी सुवातेचे नदरेन आमचो उपास जेजूचे कश्ट मरण नियेळचे दिशेन उरक म्हूण आमी समजूं येता.